छत्तीसगडातल्या गोंयच्या कोळशांच्या खणीचे काम थंयच्या सरकाराक लागून आडकला। थंयच्या सरकारान केंद्रीय कोळशा मंत्रालयाकडेन कांय गजालींचेर स्पश्टीकरण मागिल्ल्यान गोंयच्या आयडीसीच्या पॉवर डेव्हलपरांचो वीज प्रकल्प आडकला। कोळसो मंत्रालयान कांय गजाली स्पष्ट केल्या उपरांतूच छत्तीसगड सरकार गोंयांक मायनिंग लीज दितले। प्रकल्प चालीक लावंक लागपी हेर सगळे परवाने गोंयांक मेळ्ळ्यात। घोडे हाडला मायनिंग लिजांचेर। या खणींतल्यान कोळसो काडून गोंयांक मार्च 2013त वीज मेळपाची आशिल्ली। पळयात रिपोर्ट। केंद्र सरकारान गोंयचे आयडीसीक लिजार दिल्ली कोळशाची खण छत्तीसगडांतले रायगड जिल्ह्यांत आसा। ह्या खणींतल्यान कोळसो काडून वीज प्रकल्प चालीक लागता म्हळ्यार वर्स मायज वतलें अशें दिसता। कोळसो काडून वीज तयार जाय मेरेन लागतात ते सगळे दाखले गोंय सरकारान घेतल्यात, मात अजून छत्तीसगड सरकारान आयडीसीक त्या कोळशाच्या खणीचे मायनिंग लीज दिल्ले ना। छत्तीसगड सरकारान मायनिंग लीज दिवचे पयलीं केंद्रीय कोळसो मंत्रालयाकडेन ह्या प्रकल्पाबद्दल कांय गजालींचेर स्पश्टीकरण मागलां। तातूंत केएसके कंपनीची भूमिका, कामाची जागा, वट्ट लिजाची जागा, कामाचे स्वरूप आनी हेर कितल्याशाच गजालींचेर स्पश्टीकरण मागलां। कोळसो मंत्रालयान स्पश्टीकरण दिल्या उपरांत छत्तीसगड सरकार गोंयाक मायनिंग लीज दितले। दुसरे वटेन गोंय सरकारान काम सुरू करपाक लागपी जाय ते सगळे दाखले घेतल्यात आनी आतां मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाची प्रक्रिया चल्ल्या। गोंय सरकार खासगी मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाक सोदिना। मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाकडच्यान नेमपाचें गोंय सरकारान थारायलां। वर्स 2008त आयडीसीक ही छत्तीसगडांतली कोळशाची खण केंद्रान लिजार दिल्ली। हे सुवातेर कोळसो काडून 1800 मेगावॅट वीज निर्मितीचो प्रकल्प उबारून गोंयाक तातूंतली 250 मेगावॅट वीज दिवपाचोय करार केएसके पॉवर डेव्हलपराकडेन जाल्लो। मार्च 2013त गोंयाक ही वीज मेळपाची आशिल्ली। मार्च 2014 जावन गेलो, अजून कोळसोच काडपाचें लीज जाग्यार पडना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस। मडगांव रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्लो तियात्र महोत्सव 2014 बुधवारा सावन मडगांवां चालू जालो। 5 मे मेरेन हो तियात्र महोत्सव चलतलो। तियात्रान कोंकणी भास आनी संस्कृती तिगोवन दवरल्या अशें उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नायकान सांगलें। मडगांव रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्ल्या तियात्र महोत्सव 2014चे फादर आल्वारो फालेरोन उक्तावण केलें। हो तियात्र आमच्या गोंयची एक पारंपरीक कला सुमार 120 वर्सां वयर जाली आनी हो तियात्र आज पर्यान आमचो गोंयांत फामाद आसा आनी बरे तरेन चलता। नवे तियात्र जाता। हो फेस्टिवल बरे भाशेन जावचो आनी हो फेस्टिवल करून उमेद आनी वावर केल्ल्या चेअरमॅन दामोबाब नाईक हांकां हांव शाबासकी दितां। तियात्रान आमचें गोंय राखलां, गोंयकारपण टिकोवन दवरलां आनी कोंकणी भासूय टिकोवन दवरल्या। अशें ह्या तियात्राक 120 वर्सांचो इतिहास आसा आनी ह्या तियात्रांतले जे कलाकार आसा, जे कलाकाराक जाणटे आमचे फुड्यान बसल्या तांकां खंय तरी याद करपाचो एक तो खीण आसा, हो एक दीस आसा। उक्तावण सुवाळ्या उपरांत सिद्धिदान पांय घाल गो बाय हो तियात्र दाखयलो। मडगांवच्यान सावियो डायस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव।